हणजूण कायसू पंचायतीचेर एकूय सचिव सारको तिगाना। पंचायतीच्या सचिवांनी परत परत बदली करून घेतात। ताका लागून उदरगतीच्या कामांनी आडमेळी येता अशें सरपंच प्रतिमा गोयेकार म्हणटा। पंचायतीचे कांय वांगडी आपल्या आड फटीचे आरोप करतात अशेंय सरपंच म्हणटा। फाटले 10 म्हयन्यांत ह्या पंचायतींतले 4 सचिवांची पंचायत खात्यान बदली केल्या। हांव कोणाचेच कांयच वायट करिना, पूण हे विनाकारण म्हाजेर येता म्हणून म्हाका दिसता की हांव काम करता तें म्हाजें सारकें करता, लोकांकूय कळटा की सारकें करता। सेक्रेटरी जाले 4 सेक्रेटरींसून एकूय सेक्रेटरी सारको न्हू, आतां येयला तेचेरूय ते इलिगेशन घातलेलें आसा। तेन्ना हांव नकळो तांकां कशें जाय आनी कितें पळय तें सेक्रेटरी सरपंच हे करप कितें करता म्हणटात पळय ती इलिगेशनां घालतात ती म्हाजी सारकी न्हू। परत परत सेक्रेटरीचे चेंज जावप म्हणल्यार म्हाजे कडेन शेअर हे तें डेव्हलपमेंट हें जायना सारकें, कित्याक त्रास जाता म्हाका हायकोर्ट मॅटर आनी हे ते लोकांचे शेअर प्रॉब्लम सॉल्व करूंक कसोच मेळना। परत सेक्रेटरी येयलो तो येयलो म्हणून 4 सेक्रेटरी जाले 10 म्हयन्यांत। डेव्हलपमेंट जाल्लो सेक्रेटरी आसपाचो 1-2 वर्सांक पडी मिनिमम, आनी गव्हर्मेंटाचो कायदो आहा की 3 वर्सांक एम्प्लॉय काडूंक जायना म्हणून। तो मागता आमच्या मिनिस्टरा कडेन आनी चीफ मिनिस्टरा कडेन की आमचे विलेजी पासत आनी लोकां पासत आनी आमची ट्युरिजम रिलेटेड विलेजी, आनी हेका लागून की सरकारान हे सेक्रेटरीक व्हडल्या सेक्रेटरीक बऱ्या सेक्रेटरीक दवरपाचें आनी आमकां आमचे विलेजी पासत डेव्हलपमेंटा पासत काम करपाक आमकां बरें मन दिवपाक। अखिल गोंय कराटे संघटना विचित्र वादाक लागून सध्या चर्चेत आसा। संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी गौतम नायकाचे रुप्या पदक अकस्मात ताच्या माड्डोळच्या घरा वचून काढून घेतले। लोकांनी आवाज केल्ल्यान मंगळारा त्या पदाधिकाऱ्यांनी हे मेडल परते हाडून दिले, मात मेडल तांणी कित्याक व्हेल्लें हें मात स्पश्ट केलें ना। But what is the reason? Hello. पयर जेन्ना इन्सिडंट घडलो एक दीस गेलो कंप्लेंट करपाक, एक दीस गेलो तांकां काल आपोवपाक, कित्याक जेन्ना तांकां हांगा पुलिसांनी काल आपयले तांकां अशें काय की तुमी मेडल्स घेवन या म्हणून तशें कांय सांगूं नाशिल्लें म्हणल्यार तेंच्यांनी जो डिफेन्स घेतलो ती आमी मेडल्स ऑलरेडी ते सरेंडर केल्या म्हणून एसोसिएशनाक। तर ते खंयचें असोसिएशन कित्याक एक सेक्रेटरी आनी एक ट्रेजरर स्वता असोसिएशनाचे आसतना ते खंयच्या असोसिएशनाक तेंच्यांनी हे मेडल सरेंडर केल्ले हे तांकांय खबर आसपाना। तर सांगले त्या प्रमाणे आज 12 वरांचेर तेंच्यांनी हांगा मेडल्स आनी सर्टिफिकेट हांगा सरेंडर करता म्हणून सांगलेले, त्या प्रमाणे आमी हांगा सगळे 12 वरांचेर हांगा आयिल्ले। पूण आतां जाली अडेज तांकां 2.5 वरां तेंच्यांनी एक्स्ट्रा काडली। तेय बीन स्ट्रिक्ट आमी PIक आनी PSIकूय आमी सांगलेले की आमी अशें तशें 2 पर्यंत पळयतले, 2 पर्यंत जर ते हांगा मेडल्स आनी सर्टिफिकेट्स घेवन जर येना आमी ती तयारी दवरलेली की हांगा तेंचेर ऑफेन्स रजिस्टर करपाचो। सो तेका लागून थंय आमकां कोण परत हाडूंक शकचे नाशिल्ले, त्या प्रमाणे हांगा मेडल्स आनी सर्टिफिकेट्स तेंच्यांनी महेश शिरोडकारान हांगा हाडून ती हांगा सरेंडर केल्ली आसा। तशेंच आतां ते ओरिजिनल लेटर तेंच्यांनी जे बरोवन घेतलेलें भुरग्या कडल्यान फोर्सिबली, जे आपूण पार्टिसिपेट जायनासतना आपल्याक हे मेडल आनी सर्टिफिकेट्स मेळिल्ल्यो, तेंय ओरिजिनल तेजे कडल्यान आमी आज हांगा अंडरटेकींग घेतला की बिरेस्तारा दनपारां 2 वरांचेर तेणें हांगा ते ओरिजिनल हांगा हाडून दिता म्हणून सांगलां। जांबावले दामबाबाचो गुलाल फामाद। दामबाबाच्या देवळात दर वर्सा शिगमो मोठ्या दबाज्यान मनयतात। जांबावलेचो पुराय वाठार मंगळारा गुलालाच्या रंगान न्हालो। अंदूक मठ ग्रामस्थ हिंदू सभेचे शती महोत्सवी वर्स। गुलालांत ल्हान भुरगे, तरणाटे आनी जाणटे नेणटे म्हणून मर्यादा ना, सगळे एकामेकाक रंगान न्हाणून घेतात। पळयात जांबावलेच्या दामबाबाचो गुलालोत्सव।
इतल्यान खबराची हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.